नमस्कार इष्टानो. हो गेल्या त्या आठवड्यान आमी 2-3 बातमी अशी म्हत्वाची बातमी गोंयान घडल्यो. तुमच्या लक्षान येयल्यो काय ना त्यो खबर ना, पूण आमी ठरयलें की गोंयकारांच्या लक्षान हाडून दिवया ह्यो 3 बातम्यो म्हत्वाच्यो ज्यो घडल्यो गोंयान त्यो कितें आहल्यो त्यो. पयली बातमी म्हटल्यार काल काय पयर कितें गोंय सरकारान खंय इलॅक्ट्रिसिटी चार्जीस, इलॅक्ट्रिसिटी जे आमकां गव्हर्मेंट बील धाडटा तेजे रेट वाडयला. आनी कारण कितें दिलां रेट वाडोवपाचो? गोंय सरकारा कडेन खंय पयशे ना. आनी ही रेट डॉमेस्टीक कन्ज्युमर्स म्हणजे आमचे तुमचे असले जे सामान्य नागरीक आसा गोंयचे तांकां वाडयला. आनी शेतान जी इलॅक्ट्रिसिटी दितात पळय गोंय सरकार ती वाडयला. आतां तुमी शेतकाऱ्यांक मोटिवेट करतात न्हू शेत लावपाक, तर तेंचे ऑपरेटींग कॉस्ट वाडोवन शेतीचेर तेंचे जे आतां इलॅक्ट्रिसिटी वापरताले तेजेर हायर चार्जीस लावन तुमी अजून मे म्हयन्यान हॉर्टिकल्चराक जे शेतकाऱ्यांनी भाजी घातलेले तेजो पेमेंट दिवंक ना. इंडस्ट्री सुद्दां इतलो डिले करना पेमेंट घालपाक, आनी तुमी शेतकाऱ्यांक मोटिवेट करता अशें करून. काय तुमी शेतकाऱ्यांक पिट्टात, आपली जागा विका तुमी. आमचे कडेन क्लायंट आहा दिल्लीचे, सावथ इंडियेचे, रेड्डी बिड्डी, की तुमी शेतां बितां आनीक करूं नाका, जागे काडा आनी हे रियल इस्टेट माफियाक विका. तुमी ब्रोकर जावन बसला न्हू सरकारान, आतां इलेक्टेड ब्रोकर्स तुमी. हे षडयंत्र तुमचे. तर ह्या आतां इलॅक्ट्रिसिटीची रेट जी तुमी वाडयला गोंयान, गोंय सरकारा कडेन पयशे ना म्हणून, जाल्यार तेजे उपरांतच्यो ज्यो 2 गजाली फाटल्या आठवड्यानूच येयला, 2 बातम्यो, तेजेर प्रश्न विचारता गोंय सरकाराक. आनी खाशें करून हे जे BJPच्या फाटल्यान भाई भाऊ बाबा पात्रांव बित्रांव म्हणून नाचता पळय त्या लोकांक. जर सरकारा कडेन पयशे ना जाल्यार पोरू नोव्हेंबरान इफ्फी जाल्या उपरांत गोंय सरकारान आनी आमचो मुखेल मंत्र्यान, तो आहलोलो त्या मिरामार, एक क्लिनलीनस ड्रायव्ह म्हणून केलो. ती महाराष्ट्राची एक्स CMची मिसीस आसलेली त्या ड्रायव्हाक, अमृता फडणवीस, जकी श्रॉफ आसलेलो खंय, असले थोडे VIP लोकांक घेवन आमच्या मुखेल मंत्र्यान क्लिनलीनस ड्रायव्ह म्हणून केलो. आनी त्या ड्रायव्हाक जो खर्च येयल्लो 84 lakhs, तेका फाटल्या आठवड्यान हे कॅबिनेट मिनिस्टर आपले आपुणूच मदीं बसले ते आनी निर्णय घेतलो की तांकां 84 lakhsचो पेमेंट आमी करपाक जाय म्हणून. तुमी एक्झॅक्टली क्लीन कितें केलें? मिरामार बीच केले काय गोंयचे अकाउंट्स करतात क्लीन? तुमचे कडेन पयशे ना न्हू जाल्यार सांबाळून वापरूंक जाय न्हू आहा ते पयशे. असली नाटकां करतात पळय क्लिनलीनस ड्रायव्ह बीन म्हणून. कितें आउटकम कितें क्लिनलीनस ड्रायव्हाचो? तुमकां पळोवन आतां मिरामार बीच क्लीन जाली तर? असले विनाकारण विथआवट एनी ऑब्जेक्टीव तुमी इव्हेंट्स करतात पळय, फक्त खर्च कसो दाखोवंक मेळटलो. तुमचे जे आसात पळय कार्यकर्ते थोडे हांगा थंय जे इव्हेंट मॅनेजमेंट करतात, तुमचे घरांतले लोक तितून इनवॉल्ड आहा, तांकां कमिशनां पावोवपाक लागून. तशीच आनी एक बरी बातमी येयल्ली, आनी ही तर जबरदस्त बातमी. आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान, भारत सरकारान सगळे जुगाराचे अड्डे आहा पळय, हॉर्स ट्रेडींग म्हटल्यार आमच्या हॉर्स ट्रेडींग न्हू, सोड हॉर्स रेड, जे घोड्यांचे जे रेसीस जाता पळय, रेस कोर्स, तितून मागीर गोंयान जे कॅसिनो चल्ला तांकां 28% GST लेवी केल्लेली. गोंयच्या कॅसिनो इंडस्ट्रीवाल्यांनी काय हुनाचू करूंक ना, पूण मवीन गुदिनोक दिसले की हेतूंतल्यान कॅसिनो इंडस्ट्री टुरिजम इंडस्ट्रीचेर प्रॉब्लम येतलो खंय. तो टुरिजम मिनिस्टर उग्गी बसला, हेका लागली सोमतीच मिरची. कित्याक? कित्याक तेजें उत्तर आमचे कडेन आहा. कित्याक तर तुजो भाव तुजो इरमाव थंय जयदेव मोदीक लागून काम करता न्हू, आनी तुकाय लायलो कामाक थंय जयदेव मोदीन कॅसिनो. की हे तुका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव केला दिसता कॅसिनोवाल्यांनी, तेंच्या बोर्डार बीन बसला तूं आतां की सरकाराच्यान आमकां अशें डिसिजन जाय, तूं घेवन यो. अमके कडेन आमकां कॅसिनो घालपाक जाय पेडण्यान, जी आतां तुमी केला पळय नाटकां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्या नांवान. हे तेच हितूंतले षडयंत्र न्हू. मबीन घेतून लिटरली दोगूय भाव इरमाव हे आतां कॅसिनो लॉबीचे सारके कामाक लागले, कामगार जाल्लेले आहा दिसता, बॉन्डेड लेबरर्स. तर हे BJPचे जे कार्यकर्ता आसा, BJPचे जे सपोर्टर आहा किंवा बरे मागपी आहा, तुमच्या लोकांक ह्या नजरेन हाडपाक लागून की तुमी जे इलेक्ट करून जे लिडर्स दितात
तेंची ही कर्मां. आयज इलेक्ट्रिसिटी वाडयला, फाल्यां आनीक कितें वाडयतले, आनीक कितें करतले, ही तुमच्या मुर्खपणाक लागून आमकांय भोगचें पडटा. हें सांगपाक लागून हो व्हिडिओ. लक्षांत घेवचें आनी असली मुर्खपणां बंद करचे. बीजेपीक सपोर्ट करपाची. कळ्ळें तुमकां? देव बरें करूं.